Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. अरे ओमकार त्याचा फक्त इनकम लिमिट आणि बाकीचे सगळे म्हणून म्हटलं ती स्कीम नोटिफाय जातली बट 3 सिलेंडर फ्री दिवपाचे डिसिजन या कॅबिनेटान आमी अप्रूव केलें. बजेट पूर्ण असणार की लेखा अनुदान पूर्ण असणार. आमचे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम सगळ्यात पयली सुरू जातली. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर गोंयच्या म्हज्या तरणाट्या भाव भयणीक नोकरी मेळपाक जाय. मागीर ती IT सेक्टराच्या पासून कोण 10वी फेल आसत ताका सुद्दां नोकरी मेळपाची गरज आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंट सेक्टरात आसतले प्रायवेट सेक्टरात आसतल्यो अश्यो वेगवेगळे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप गोंयांत म्हणजे प्रायवेट सेक्टरानूय बी आनी गव्हर्मेंट सेक्टरानूय बी जेणे करून काम करपाची इच्छा जाका आसा तो बेकार उरचो न्ही हाज्या खातीर सदोदीत म्हजो प्रयत्न सुरू आसतलो. तिसरें, गोंय हे टुरिजम स्टेट असल्या कारणान गोंय राज्य हे टुरिजमाची राजधानी जावची देशात हाज्या खातीर लागपी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर. चवथी गजाल गेली कितलीशींच वर्सां मायनींग बंद पडला म्हाकाय खबर आसा आनी तें मायनींग परत एकदां सुस्थित्या बेगिनात बेगीन चालू करपाची प्रायोरिटी जी आसा ही नक्कीच आमच्या सरकारा कडल्यान आसतली. हांव परतूय तेंच सांगता, आमी जाहीरनाम्यान जें सांगलां तें करतले कारण भारतीय जनता पार्टीचो जाहीरनामो हो वचननामो आसा. प्रमोद सावंतान शपथ घेतल्या उपरांत आयज सांजचे चार्ज घेतलो ऑफिसासान. तेजे उपरांत तेजी पयली कॅबिनेट मिटींग जाली. कॅबिनेट मिटींग तेंची एसेंब्लीच्या कॅबिनेट हॉलान जाली. थंय तेजे 8 मंत्री प्रमोद सावंत आनी मागीर 8 मंत्री हे प्रेजेंट आसले. तेजे कॅबिनेटाचे पयले डिसिजन हे जे तेंच्यांनी मॅनिफेस्टोन मोठे प्रॉमीस केल्ले की वर्साक प्रत्येक घराक 3 सिलिंडर मोफत मेळटले. ती स्कीम तेंच्यांनी अप्रूव केल्या. ती मागीर नोटिफाय जातली आनी एप्रिलांतल्यानूच ती स्कीम चालीक लावपाचो सरकाराचो प्लान आसा. तेजे उपरांत जे फाल्यां अभिभाशण जावपाचें गव्हर्नराचें तें कॅबिनेटान पास करचें आसता. तो एक एजेंडा आसलो आनी तें अभिभाशण तेंच्यांनी पास करून घेतलें कॅबिनेटाक. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान उलयता आसतना एक स्टेटमेंट केलो. भाजपाचो जो मॅनिफेस्टो आशिल्लो भाजपाचो जो जाहीरनामो आशिल्लो इलेक्शनाचो तो तेंच्या कामांत रिफ्लेक्ट जातलो. तेतून सांगलेल्यो स्किमी तेतून केल्ले प्रॉमिसीस तेंचे बजेट आनी तेंच्या कामां भितर तांकां दिसतले. तेच तेंच्या सरकारच्या हितू भितर रिफ्लेक्ट जातले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार पवार आनी चेतन गावस वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.